प्रितीच्या बाबणेनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 13वा विसवोर वोड 21 ते 33 पर्यंत आनी 36 ते 38 पर्यंत. John chapter 13 verses 21 to 33 and 36 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. अशें उलोवन जातोच जेजू सगलो थरथरलो आनी उक्तेपणी ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो गाल घेतो. तो कोणाची खबर कोत्तालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूचे कुशीक जेवणाक बसून आसलो. खुणा करून शिमाव पेद्रून ह्या शिसाक म्हणलें, तो कोणाची खबर कोत्ता. ताणें जेजूच्या ओड्ड्यार बागावन ताका म्हणलें, तुमी या, तो कोण. जेजून प्रतिपाल केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी ताणें उंड्याचो कुडको घेतलो आनी तो बुडोवन शिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक येताय ती बेगीच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना. जुदासा लागीं पोंगटीची गांठ आसली देखून जेजू ताका अशें म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें, पोरबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितेंय घाल. म्हणटोच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. 9वी आज्ञा. तो भायर वेतोच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी. ताचे सोवे देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सोवे महिमा मेळ्ळ्या जाल्यार देवूय ताका आपणा सोवे महिमा आनी रोखडोच ताका महिमे मूट. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनी थोडोच वेळ हांव तुमचे तुमी म्हाका सोदल्या. आनी जशें हांवें जिलेकारांक म्हणलां तशें हांव आतां तुमकां. जंय हांव वेतां थंय येवं. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाक. हांवें तुमचो मोग केलो तसोच तुमी एकामेकाक. शिमाव पेद्रून ताका विचारलें, तोमिया, तूं खंय वेताय. जेजून प्रतिपाल केलो, हांव वेतां थंय तुज्या म्हजे फाटल्यान येवंक जाय, पूण मागीर म्हजे फाटल्यान येतलो. पेद्रून ताका विचारलें, तोमिया, कित्या पासत म्हज्यान आतां तुजे फाटल्यान येवंक जायना. तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, पळय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसा. हांव तुका सोच, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका वळखोनाय म्हूण सांगतलो. प्रितीच्या बाबणेनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तें जावन आसा जेजूचें निमाणें जेवण. आमी निमाण्या ब्रेस्तारा दीस जेन्ना आमी ती परब करता तेंच देवाचें उतर आयज आमी पळयलां, आयज आमी वाचलां, आयज आमी आयकलां. आनी हें निमाणें जेवण जेजू खाताना जेजू कोडोन येता की जुदास ताजो एक शीस
ताचो घात करपाचो आसा म्हणून. आनी को घात करपाचो आसा? भाव भयणीनो, जुदासाक पयशांची खूब आशा आसली. तो पयशांचो खूब मोग करतालो आनी तो ह्या देव मंदिरान वचून त्या आदनिकांक मेळोन थंयसर फारिजियांक मेळोन तो म्हणटा, तुमी म्हाका कितें दितलेत म्हज्या पात्रांक म्हज्या धोनयांक तुमच्या हातान घालपाक, आनी ते ताका 30 म्हणजे कॉयन दितात. आनी जेन्ना तो पयशे घेता तो आतां पळयता को जेजूचो घात करपाचो तो. म्हणटच हें सगळें करून, ही सगळी भासाभास करून, हें सगळें थारावन तो आतां जेजू बरोबर निमाणें जेवण खावपाक येता. आनी जेजू जाणो की जुदास ताजो घात करपाचो आसा म्हणून. पूण भाव भयणीनो, जेजू इतलो मोगाळ देव, तो जाणो जुदास ताजो घात करपाचो आसा म्हणून. तो जाणो जुदासाक पयशांची आशा आसा म्हणून. तो जाणो की आतां हे पयशे ताच्या हातान हात म्हणून, आनी तो आतां फकत जेजूचो घात करपाचो आसा म्हणून. आनी तरी सुद्दां भाव भयणीनो, जेजू ताचो मोग करता. जेजू ताचे पांय धुता. जेजू ताचे बरोबर जेवण खाता. ताका तो जाणो, तो सगळ्या शिसांक सांगिना. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. जेन्ना जेजू जाणो की जुदास हो घात करतलो म्हणून, जेजून फकत आपलें तोंड उक्तें करून दुसऱ्या शिसांक सांगूंक जाय आसलें, बाबा हो जुदास म्हजो घात करपाचो आसा. दुसरे शीस कितें करतले आसले जुदासाक? जुदासाक जेशी मारतले आसले, तूं अशें करतले आमच्या दोनयांक म्हणून. आनी जेजू सांगता सगल्यांक की एक घात करपाचो आसा, पूण जुदास घात करतलो म्हणून हें कोणाक सांगिना. तो जेजूचो मोग करता, ताका काकूट दिता आनी खरे भाशेन ताचें मन बदलपाक ताका इतलो मोग दिता, ताचे पांय धुता. पूण जुदास भाव भयणीनो, तो मोग आपणायना, ती काकूट आपणायना. तो जेवण खाता, भायर वेता, जेजूचो घात करता. आनी जेजूक आतां त्या फारिजियान, त्या धर्मशास्त्राच्या हातान तो ताका दिता, कित्याक तो ताचो घात करता. आनी भाव भयणीनो, आतां पयशांच्या आशेक ताका आतां पयशे मेळटात, पूण आपल्या धोनयाचो घात करता. आनी जेन्ना ताका कळोन येता की आतां जेजूचें मरण फरमायलां, की जेजू आतां मरपाचो, तो वचोन आतां आपलो जीव दिता. भाव भयणीनो, ही जुदासाची खबर. जुदास जेजू बरोबर एक शीस आसलो, तो जेजू बरोबर जेवलो, रावलो, जेजूच्या बरोबर सगळें तें बरें काम केलें. पूण शेकी कितें घडलें? ताणें जेजूचो घात केलो. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी कितलीं जाणां जेजूचो घात करता काय? आमी मिसाक वेता, इगोर्जेक वेता, आमी मागणें करता, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी सगळो वावर करता, पूण खरें म्हणल्यार आमी जेजूचो घात करता काय? कितले फाटी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता काय? जेजू आमकां सांगता, बाबा हें कर, तें कर, दुसऱ्यांक बरी खबर दी, तुजें जिवीत सारकें बदल, तुज्या मनाची नडसळणी कर. पूण आमी आमचेंच करता. आमी पयशांच्या आशेक आमी आमच्या फामिलीच्या लोकांक पासून आमी पयस करता. आमी बोगसणां दिनासतना रावता. आनी आतां आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव. आनी त्याच बरोबर आमी इगोर्जेक वेता, आमी सगळे मागणें करता, देवस्पण करता, पूण आमी दुसऱ्यांक बक्षिना. आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलना. आनी आमी जुदासावन एकदम वायट मनशां भाशेन आमी जियेता. कित्याक तेन्ना जुदासा कडेन पवित्र आत्मो नासलो, पूण आतां आमी पवित्र आत्मो आमचे भितर येता जेन्ना आमी जेजूचे खरें शीस जाता. पूण जेजूचे शीस जावन, जेजू बरोबर रावन, जेजू मागणें करून, सगळे आमी आमचो बातीस जावन आमी अशें जियेता काय? आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. नातर भाव भयणीनो, आमी उतरां आयकतल्या, देवाचें उतर आयकतल्या, पूण आमी खरे भाशेन जुदासा भाशेन घातकी जातल्या. आयज एक खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर नियाळ करुया. हें जें घातकी जिवीत जें आमी जियेता, हें जिवीत बंद करुया आनी खरेंच भावार्थीचें जिवीत जेजूच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरून हें जिवीत आमी भोगूंक, खरेंच भावार्थीचें जिवीत भोगूंक, हें जैतिवंत जिवीत भोगूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.